मोगा जन तुमका समेस्तांक सालोरनचे फिरगजाने पुणशेत बंदेल हांगातान आमचे प्रणाम। या वर्सा या पुणशेताची वार्षिक परब ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तारखेतावन ऑगस्ट महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत वडा संभ्रमान आम्ही आचरण करता। या परबेक तयारी जावन जुलैच्या 31 तारखेर हांगासर आम्ही वजांचो पुरशा म्हणून हाडला। आमच्या फिरगीच्या विविध वाड्यातावन आमचे फिरगजगारां वडा उर्बेन वजी हाडतात। आमच्या आसपासच्या फिरगजगारांतावनी आमकां वजी येतात। आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी आमकां वजी हाडून येतात। सगळ्यांक या वजांच्या पुरशामाक स्वागत। ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तारखेर हांगासर सकाळी 10 वरार सगळ्या वार्षिक आचरणाचो बावटो उबोवन या आचरणाक चालन दिवचे कार्य आसतले आणि या कार्याक मंगळूरू जेप्पू सेमिनरीचो रेक्टर बाप अधिक मन अधिक दोतोर राजेश रोजोरियो बाप येतले। या वर्षाच्या परबेक चालन दिवन पहिल्या दिसाचे नोवेन चलोवन व्हरतले। उपरांत हर एका दिसा सकाळी 10:30 वरार आणि सांजे 5:30 वरार हांगासर आराधन मीस आणि नोवेन आसतले। विविध याजक येवन देवाच्या उतराचेर नियाळ दितले, मिसाचे बलिदान पेटयतले, नोवेन करतले, पिडेस्तां खातीर विशेष रितीन मागणी करतले। या वर्साचो विशय जावन आसा बरवसाची यात्रिका हो जावन आसा जुबलेवाचो विशय। सालोऱ्यांचा बरी भवर्तान आणि पेल्याच्या मोगान जिवन बरवसाची यात्रिकां जावया म्हणलो संदेश या वर्सा आमकां मेळटलो। मोगाळ भाव भयणू या वर्साचे आमचे फेस्त आयतारा येता। ऑगस्टाचे 10 तारखे वर्सा आयतारा येता। आयतारा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आमचो मंगळूरचो गवळी बाप अधिक मन अधिक दोतोर पीटर पॉल साल्टाना भेटयतले आणि सांजेचे समारोप मीस 6 वरार आमचो निवृत्त गवळी बाप अधिक मन अधिक दोतोर लुईस पॉल्सोस भेटयतले आणि मिसा उपरांत नोवेनाच्या पहिल्या दिसा उबारिल्लो बावटो देवून या वर्साच्या वार्षिक परबेची समापणी आमी करतले। मोगाळ भाव भयणो या वर्सा हे आमचे पुणशेत जाल्ल्या उपरांत आमी आचरण करची पहिली वार्षिक परब जावन आसा। ही फिरगज आणि हे पुणशेत दिसाचे अधिकृत पुणशेत म्हणून गवळी बापान आदल्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर आमच्या नवीकृत इगर्जेच्या उक्तावण दिसा पासरिल्ले रिजायकी वर्त्या संतोषाची आणि अभिमानाची गजाल। तुमकां सर्वांक भक्तिकांक सालोरनाच्या भक्तिकांक या पुणशेताच्या परबेक मोगाचो स्वागत। तुमची त्या सामा इरादे आमकां धाडून दिया, तशेंच मुर्दोम पिरजेन कुशेचें दान दिवन आमकां तुमी आदार दिवयेत। नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर आत्मीक समालोचना खातीर आणि कुमसारा खातीर याजक आत्मीक सेवा दिवंक हांगासर हजर आसतले। तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत। येयात सालोरनाची मजा जोडात। देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता। देव बरें करूं।